आयज सुद्दां लोक म्हाका रक्ता विचारतात, रक्त दिता तेन्ना आमी जात धर्म पळयनात. सो परत परत जातीचेर धर्माचेर राजकारण ना करता तेन्ना एज अ कंट्री, युनायटेड कंट्री आमी फुडें सरपाक जाय हें म्हाका गव्हर्मेंटाक आनी ह्या थोड्या लोकांक सांगचें पडटा. आज मोटरसायकलवाले जे बाबडे दीस रात भाडे मारून जोडटाले तांचे धंदे बंद पडल्यात. रिक्षाकार तांचे धंदे बंद पडल्यात. भाजीकार नुस्तेकार तांचे धंदे बंद पडल्यात. कंडक्टर बस ड्रायव्हर बस कंडक्टर यांचे धंदे बंद पडल्यात. तांकां गव्हर्मेंटान आजपर्यंत पॅकेजी दिवनात. मायनिंगेच्या लोकांचे हाल जाल्यात ते खरे बहुजन समाज आनी तांकां मदत करात, कित्याक कष्टकरी समाज होच बहुजन समाज. जात धर्म आपल्या स्वार्थाक यूज करून हो न्हय. शुगर कंपनीची कशी दैनीय परिस्थिती जाल्या तांकां मदत करात जाल्यार तो खरो बहुजन समाज, लोकांक पावपाक पुरतो समाज. आपल्याक फायदो करून घेवपा खातीर समाज राजकारण कोणें करचें न्हय. आमकां जाय जाल्यार 100 उदाहरणां दिवपाक मेळटात आनी घराणेशाहीचेर उलोवं नाकात. कारण मेनका गांधी आनी तिचो चलोय बीजेपीचो आनी बाबूश मोन्सेरात आनी जेनिफर मोन्सेरातूय इम्पोर्ट एक्सपोर्टेड बिझनसांतल्यान बीजेपीन आयिल्ले, हेय बीजेपीचे. जर ते तुमकां घराणेशाही चलता जाल्यार दुसऱ्यांच्यो घराणेशाही नांव वयर काडल्यार बरें. महादेव नायका बरोबर शेवडा कितें केलें? बहुजन समाजाचो लिडर सुभाष शेवडकाराक घेतलो, महादेवाक भायर मारलो. तेन्ना तुमचो समाज तुमकां दुखलो ना? आमच्या बरोबर बहुजन समाज सारको भंय नासता तेन्ना उबो आसा. पण आमकां समाजाचें राजकारण करनय. जो मनीस सकाळी बेगीन उठून रातभर काम करता तो खरो बहुजन समाज, तो कष्टकरी समाज. आनी ह्या गोर गरिबांक बरी ट्रिटमेंट दिवपाक बरे भायले दोतोर हाडात. दिल्लीच्यान हाडात, बॉम्बेच्यान हाडात. आयडी हॉस्पिटलाची दैनीय परिस्थिती पळयात, दिलासाची पळयात, जीएमसीची पळयात. आनी ह्या गोर गरिबांक कोरोनासाठी जे लोक मरतात तांकां बरी ट्रिटमेंट दिवपा खातीर जर हे दोतोर हाडत जाल्यार खरो तुमचो बहुजन समाज. हांकां कसो अपमान केल्लो बीजेपीन, हे बीजेपीन फाटल्या 1.5-2 वर्सांक याद दवरचे. सोपटे जेन्ना जिखून आयले आनी ताणें म्हटलें तो आपलो एक वर्कर, आनी मागीर तांचे कशी बाताबाती जाल्ली, पार्सेकारान सरान तांकां कितें आन्सरां दिल्ले हे बीजेपीन पयलीं पळोवचें. दुसरी गजाल, किरण खांदोळकर बहुजन समाजाचो लिडर, ताची दैनीय स्थिती कशी केली आनी तो आयज भाजपाचेर कशी टिका करता हेय बीजेपीन विसरचें न्ही. तिसरी गजाल, अशें रिजन आनी एक्झाम्पलां दिवपाक गेल्यार भरपूर एक्झाम्पलां येतली. तिसरी गजाल, व्यंकटेश नायक दादा फोंड्याचो बरो बहुजनाचो लिडर, ताका आमी बसयल्लो चेअरपर्सन म्हणून. आमकां गर्व आसा त्या बाबतींत, कांयच दुख्ख ना. आमचे कावन्सिलरांनी ताका बिनविरोध सपोर्ट दिल्लो. ताका कित्याक देंवयलो? तो बहुजनाचो लिडर नाशिल्लो? ताका कोणाच्या स्वार्थाक देंवयलो? ताचें आन्सर बीजेपीन दिवचें. उठ सूट आमच्या लिडराचेर ऐकून घेतल्यार कितें म्हणत जाल्यार आमी पयलींचे मोगो पक्ष आनी आतांचे भुरगे जे आयल्यात हे ओगी रावन ऐकून घेवचे ना. आमच्या लिडरान भरपूर बरें काम केलां, भरपूर बरे कामाचे जॉब्सा पासून सगळ्यांक तांचे आज पर्यंत नांव आसा. आनी ते त्या इलेक्शनाकूय कळटले, जे उलयता पळय ते इलेक्शनाकूय आमकां गजाल कळटली की बाबा कितें कात आसा ते. बरे बरे कार्यकर्ते आसात, तांकां घेवन फुडें सरपाक आमकांय ताकद आसा, तुमकांय ताकद आसा. आनी जर खरोच बहुजन समाजाचो जर आसा जाल्यार आमी बहुजन समाजूच. जाल्यार इलेक्ट्रिसिटीची बिलां जी येतात हजारांनी ती गव्हर्मेंटान कट करची. उदकाची बिलां जी लूट चल्ल्या ती गव्हर्मेंटान बंद करची. गोर गरीब मनीस आज गोंयांत कोरोना खातीर मरता, तांच्या खातीरूय बरेच्या बरे हिंसाचे दोतोर हाडून तांकांय तपासणी करची जाल्यार खरो बहुजन समाजाचो गव्हर्मेंट म्हणून आमी म्हणटले. आज बरेंतलो बरो गरीब मनीस जीएमसीन न्हिदिल्लो आसता, जमनीर स्ट्रेचराचेर पडिल्लो आसता, ताका बेड नासता. तांकां बेड पावयात, तांकां बरी ट्रिटमेंट दियात, तांकांय बरे दोतोर दिल्लीच्यान हाडात जाल्यार खरें बहुजनांचें गव्हर्मेंट आमी म्हणूं शकता.